बरें थंय यो डायरेक्ट फोटो काढ रे मातशें सावळे घाला यार डबल हैप्पी होली हैप्पी होली काढूया निराम सगळी एक राम काढूया हैप्पी होली होली है सगळ्यांक गोंयकारांक पणजेकारांक होळयेच्यो शुभेच्छा. आमी हांगा वार्षिक येता त्या प्रमाणे महालक्ष्मी देवळान येवन सगळ्यां बरोबर होळी आनी धुलीवंदना साजरी केल्या. सो सगळ्यांक शुभेच्छा. आज एक सकाळ ब्रेक घेतला होळये खातीर. कसो प्रतिसाद आहा तुमकां? प्रतिसाद खूब बरो आसा आनी सगळे कडेन हांव रायबंदर टोटल कंप्लीट केला 1.5 दीस भोंवून. आनी पणजेन म्हज्या कालच्यान चालू जाला पणजेंतल्या एरियान आनी थोडे मळ्यान ऑलरेडी म्हाका दिसता 50% वयर कवर केल्या. लायक आय एम गोईंग टू ईच एंड एवरी हावस. जवळ जवळ कंप्लीट जाता. टायम खूब मुद्दाम म्हाका दिसता मिनिमम टायम आसा तितलोच दिला सिन्स नोटिफिकेशन आनी रिजर्वेशन आयल्या पासून तितलो हे मेळना. म्हणजे कॅन्डिडेट ठरोवपाक चेंजीस करचे पडटा एज पर रिजर्वेशन. सो टायम खूब कमी मेळ्ळा. पण हांव प्रत्येक घरान वचपाचो प्रयत्न करता. दिसाक एक 8 वरां तरी म्हणजे लोकांगेर वचप चलप चालू आसता. आज एक मॉर्निंग म्हाका मातसो लायट मेळ्ळा पण आज इविनिंग सुद्दां कॅम्पेनींग आसतलें आनी फाल्यां सकाळी सांज दोनी टायम कॅम्पेन जाता. लोकांचे कितें कागाळी बिगाळी तुमी ना तांचे पॉयंट्स अनेक आसा. 5 वर्सां जे कितें जावंक ना ताचे बद्दल खूब आसा. रायबंदरा गेल्यार थंय कोणें म्हाका सांगलां की जो एक्विजिशन केल्लो जागो फॉर ग्रावंड ताच्या सायडीक 39 एप्लिकेशनां घातल्या म्हणून. सो रायबंदरूय चेंज जातलें काय कितें? रायबंदर शूड एटलिस्ट गेट लिस्टेड. सो अशे अनेक विशय आसा. ती जेट्टी बांदल्या कोणें म्हाका सांगलें थंय जे स्टेप्स आसा ती स्टेप्स चड ना सकयल पर्यंत वचना. हाचो अर्थ सुकती आसता जेन्ना चड फिशरमॅन यूज करता लोडींग अनलोडींग तर धाकटी बोट हे आसता पळय होडे तेच सकयल वता 8 फीट सकयल. सो ती फिशरमॅनाकूच बांदल्या काय कितें कॉमर्शियल जाका बांदल्या म्हणून तो दुबाव वयला लोकांक. सो अनेक हे विशय हे भोंवताना कळ्ळ्या म्हाका रायबंदरा. सो अशें प्रत्येक आतां पणजेन भोंवप काल चालू जाल्या. पणजेचे पार्किंग हो विशय आसा ताचेर हांव ऑलरेडी उलयलां. सो ते सगळे लोकां कडल्यान आयकून घेवप. इट्स लायक इंटरेक्शन. मिडियांतल्यानूय येता सोशल मिडियांतल्यानूय येता पण लोकांच्या घरान वचून बऱ्या तरेन एक्झॅक्ट कळटा विशय. स्मार्ट सिटीक लागून कितें कंप्लेन रायबंदरा दे डोंट नो कितें कमिशनींग जाला काय ना. खूब जाण म्हणटा आमकां कांय कनेक्शन दिवंक ना पायप आयला म्हणून. सो असो आसा स्मार्ट सिटी. पणजेकरांनी कितें केलें कंप्लेन? म्हणजे कालच्यान ते चालू आसा. स्मार्ट सिटी सगळ्यांक त्रास जाल्ले. द प्रॉब्लेम वॉज एक्झिक्युशन आनी प्रॉब्लेम इज वी डोंट नो हाऊ मच इज कमिशन तितले. आनी स्मार्ट सिटीचे फंड्स कुड हॅव यूज बेटर. द वेस्टेज आनी हे खूब जाला. फॉर एग्जाम्पल ते PPP केले ते कॉमर्शियल प्रोजेक्ट केला. PWD गॅरेज आनी जुंता हाऊस. There you could have built a smart parking system with hydraulic. Mumbai bhi asta with high density. Market is closer. You would have solved a lot of parking issue. MLA आपले हॉटेल बांदता 12 मजली मल्टी पार्किंग आसा पळय स्ट्रक्चर ताची कॅपेसिटी वाडूंक जाय. सगळे ते कॅसिनोचे जे टॅक्सीवाले आसा तांकां थंय शिफ्ट करपाक येता. हे तर सगळ्यात कितें CCPच्या हातून पडना पण सरकाराचेर कितें तरी इंटरेक्शन जावंक जाय. ते कांयच जावंक ना. ऑल्दो MLA आनी मेयर आसून सुद्दां असले कांय विचार 5 वर्सां जावंक ना. हाचेर अनेक आमी एक्झिक्युशन करपाचो प्लॅन आसा तो लोकां फुडें सद्या दवरप चालू आसा. पयर एक बोवाळ जाल्लो की बाबूश मंत्रा तुमच्या कॅन्डिडेटाक मेळ्ळो आनी फाटीं घे म्हणून प्रेशरायज केलो म्हणून अशें कितें बोवाळ कोणूच फाटीं सोडूंक ना. सो हाचेर कितें चड उलोवपाचें म्हाका दिसना. ती स्टँडर्ड टॅक्टिक्स
हांवें म्हणटा डेमोक्रेसी आसा इलेक्शनांतल्यानूच बरो रिजल्ट येता असले करून इज नॉट गूड कळ्ळें न्ही त्या कॅन्डिडेटा प्रेशरायज घेवन फाटीं घेवपाक हें करप इज नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ लूप होल्स ते आमचे स्ट्रक्चर आहे फॉर एक्झाम्पल जे विथड्रॉवल डेट आसा पळय ताच्याहून एक दीस एक्स्ट्रा दवरूंक जाय नॉन विथड्रॉवल टायप एप्लिकेशन फायल करपाक म्हणजे कितें करपाक 1-on-1 फायट आसल्यार एकट्याक विथड्रॉ करपाक प्रेशरायज करून विदावट इलेक्शन रिजल्ट हाडप दॅट इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी सो तशें विथड्रॉवल सुद्दां जालें जाल्यार लोकांक एक मेकॅनिझम आसूंक जाय आनी एक कॅन्डिडेट घालपाक सो एक नॉन विथड्रॉवल डे एक्स्ट्रा अशें सो इलेक्शन कमिशन शूड थिंक ऑन दीस थिंग्स कळ्ळें न्ही ते प्रेशरायज केले विदावट इलेक्शन रिजल्ट येता ते जावंक जायना आनी ताचेर हें तुमची जावंक ना न्ही कोण कोण खंय खंय बॅकअप बी कोणे घातिल्ले ते विथड्रॉ जाले आमचे सगळे आसात आनी आमी पॅनल ऑलरेडी फेसबूक आनी खंय खंय सोशल मिडियान हें केल्या वील मायट गिव एड टू द न्यूज पेपर ऑल्सो